एक्चुअली आमकां उमेद दिसली की एक खंयचो तरी रेव्होल्युशनरी गोल्साचो एमएलए थंय कितें करता काय म्हणून अशें आमकां दिसपाक लागलें. सो आमचे भुरगे थंय आमी जेन्ना बसलेले आमच्या विर्याच्या ऑफिसान तेन्ना आमी युरिकूय ताळयो मारताले. सो एक बरी गजाल की तेणे आमकां तो विरेशाक सपोर्ट केलो. तेंचे बॉन्डिंग बरें आसा, विर्याचे आनी युरीचे बॉन्डिंग बरें आसा, ते एकामेकाक बरें आसा, तेंचे एकामेकाक समजून घेतात आनी युरीन तो आपलो जो फर्ज आसलो एक लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचो तो तेणी पार पडलो. तेका लागून तेकाय देव बरें करूं म्हणटा. आम आदमी पार्टीचे एमएलए बेंजीन पासून तेचे आपले स्वताचे जे रेझोल्युशन असले, जे इम्पॉर्टंट रेझोल्युशन असले एक्चुअली ऑन रोड वायडनिंग, जो आरपीचे 2025 डिनोटिफाय करपाक लागून जे 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटरचे रोड आहा ते तेणी स्किप करून तेणे आपल्या भाशणात जेन्ना तेका उलोवपाक चान्स पडलो तेन्ना तेणी विरेशा सायडीन तो उलयलो की आय सपोर्ट दिस रेझोल्युशन म्हणून. आता आमी तुमकां हे सांगपाक सोदता आयच्या माध्यमान की ह्या फुडें असेंब्ली जाल्या उपरांत जशें आमी सांगला की हे सगळ्या पॉलिटिकल ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्ट्यां कडेन आमी वयतले, तांकां ऑफिशियल आमी लेटर करतले. पयर लेटर केला ते फक्त सपोर्ट इन पोगो रेझोल्युशन आसले. ह्या फुडें पोगो डेफिनेशन फायनल करपाक आमी म्हणना हे फायनल डेफिनेशन, पूण हे डेफिनेशन एक सद्या कायद्यान आसा. आमकां जाय एक फायनल डेफिनेशन सगळ्याच्या सहमतीन जाल्ले. तेका लागून सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर्स जाय. बीजेपी येतली ना आमकां खबर ना, पूण बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी येतले अशें कालच्या तरी तेंच्या जे एक्शन केल्या तेंच्या भितर आमकां दिसून येता. तर ते प्लस जे खरे जाणकार आसा, जेंकां खरें पडला, फक्त नांव थंय टीव्हीर येवन आपूण पॉलिटिकल एनालिस्ट सांगता तसले न्हू, तसले आमकां चलचे ना. तसले ते आरजी हे फकाणां, आरजी ते जेंच्यांनी आरजीची फकाणां मारल्या तेका हांव लागीं धरपाचो ना. आरजीची फकाणां म्हणजे आमच्या सॅक्रिफायसांची फकाणां, हे गोंयकारांची फकाणां. जर तुका कायदो खबर नासतना तुवें जर आरजीची फकाणां जाल्यार तुवें चूक केल्या आनी चुकीला माफी नाही. 100% चुकीला आरजीन चुकीला माफी नाही. म्हणून आरजी सुद्धा आयज थोडे भुरगे जर आरजीच्यान भायर आहा बिकॉज चुकीला माफी नाही. हांगा कोण चूक करता तेका माफी ना. सो तेंकाय चुकीची माफी ना. खुबशे गोंयकार आसात जेंकां दिसता डॉक्टर आहा, इंजिनियर आहा, एडवोकेट आहा, एक्सपर्ट्स आसा, हिस्टोरियन्स आसात, डिफरंट फिल्डांतले मनीस आहात जेंकां आमी घेवन हे कायदो फुडें व्हरतले, डिफायन करतले आनी तो फुडले मॉन्सून असेंब्लीक आमी तो मांडटले.